येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. खानोळेच्या महागणपती देवस्थानात जाल्ले चोरयेचो लागलो तपास. पोलिसांनी धरलो 42 वर्सां पिरायेच्या ओडिशाच्या संतोष कुमार दासाक. पणजी आनी परवरीच्या चोरयांनी आसलो आस्पाव. कुणय चिकलपांयचो बांद मेस्ता निमणे खीण. कृषी विभागान दुरुस्ते खातीर सबसिडी केल्या पास, पूण फंड नाशिल्ल्याचोय मारला शेरो. फाटल्या कांय दिसाचे गरमे उपरांत फुडल्या 48 वरांक थंड उरतलें हवामान. 2 डिग्रीन देंवतलें तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतांची कोंकणी खबरो विस्तारान. वेळीच साबार उदरगतीची कामां जावपाची आसात. साळ न्हंयचो प्रश्न तातूंतलो मुखेल प्रश्न. ते भायर गटारां, तळयो, बांद अश्यो शेतकारांच्या उपेगाक पडपी साबार गजालींची दुरुस्ती गरजेची. थावो आमदार क्रूज सिल्वान WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराक ताची वळेरी वाचून दाखयली. ताणें प्रश्न जाग्यार घालपाचें उतर दिलें. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक बरोबर घेवन WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान वेळी मतदारसंघाक भेट दिली. मतदारसंघातले रॅम्प, नाले, बांद आनी हेर कामांची पळोवणी केली. संबंधित अधिकारी आनी थळाव्या बरोबर चर्चाय केली. आयकात चर्चेतले कांय अंश आनी मंत्र्यांचे ठेवणीतले आश्वासन. इश्यू म्हणल्यार प्रॉब्लम आहा ते सगळे मेंटेनन्स. हांव क्लियर लोकांगेर सांगता. माय क्लियर इंस्ट्रक्शन एज WRD जगाचे प्रॉब्लेम ते सॉल्व करता जावन अशें एक्शन आहा. सो यू हॅव टू पुट एडिशनल पीपल ऑन द जॉब, गेट इट डन. विजीट मारतात हांवें प्लॅन कमी मुगे 15 मेंटेन जावपाक जाय. सो WRD डिपार्टमेंट जे आसा त्या डिपार्टमेंटा वरवीं म्हजो प्रयत्न आसतलो. हांवें सद्याक आतां 15 गांवांची नांवां काडल्या, म्हणजे 15 मतदारसंघाची नांवां काडल्या. प्रत्येक मतदारसंघाक सादारणशे 100 नवीन शेतकारी शेतां भितर देंवपाक जाय आनी तेजी खोटपट आतांच चालू जावपाक जाय, जेणे करून पावस जेन्ना जातलो पळय न्ही ते पावसांत ते शेतकारी लोक दर्यादेगेर जी जमीन आसा थंय तेगेले कसो करपाक शकतले आनी पिकाळ घेवपाक शकतले. आमच्या खबराकारान तांकां मडगांव सावन येवपी सिवरेजीचेर प्रस्न विचारलो. ताजेर WRD मंत्र्यान कितें जाप दिली आयकात. सिवरेज मडगांवच्यान जी सिवरेज आसा आज पर्यंत कोणी बंद करपाक शकले ना आनी ह्या सिवरेजी खातीर आख्खी विलेज जी आसा सालसेत ही पिड्ड्यार जाल्ली कडेन आसा. मडगांवचे आमदार मानाधिक आमदार, फातोडेचे मानाधिक आमदार बाब काब्राल आनी हांव चौग जाण बसून आमी तेजी कितें उपाय काडूंक पळयता. ओके, हांव म्हजो टोटल सारकें डिजायनींग करून जो कितें प्लॅन आसा तो घेवन मुखाल्ले एक 15 दिसां भितर हांव डिस्कस करूंक पळयता. हे आमचे 4 MLA कडेन फातोर्डा, मडगांव आनी आमचो WRD मिनिस्टर PW मिनिस्टर बाब काब्राल. तर सगळी हॉटेल मडगांव जितले हॉटेल आसा, बिल्डींग आसा, हे सगळ्यांनी सिवरेज आपल्याली नाला सोडले कडेन आसा. हेंचेर एक्शन जायना. बारीक मनशाचेर काब्राल येवन फायन मारता. जगातल्या सगळ्या प्रॉब्लेमाचेर उपाय काडपाक मेळटा. जगातल्या सगळ्या प्रॉब्लेमाचेर बसून उपाय काडपाक जाता आनी तो काडटले. WRD मंत्री आश्वासनां दियत भोंवता खरो, पूण दिल्ले उतर पावून वेळीचे प्रश्न जाग्यार घालचे अशी आस्त थळाव्या आमदारान उक्तायली. पळयात. आता तो 3 सायटीचेर आमी गेला. 3 सायटीचेर सरान परमिशन हे सोल्युशन काडला आनी काम फास्ट घेतलो म्हणून आमकां सांगला. आतां आमी रिवर्स सालाचे इश्यू आमचो पयलींसून आहा ते बांद मोडलेले आहा ते जावं तेजे आतां परत दाऱ्या रिपेर ती आतां बरी जातली आनी बरी स्पेशियस ती आनी ताचो बरो यूज पयलो जातालो आनी मुखारय जातलो. आनी आमच्या गांवांत जायती पोंड आहाय डिसिल्ड करपाची. नाला जाय. आमचे कोमदाजो प्रेसिडेंट ताणें आमकां फूल हेल्प दिला. चौकटी तेणी मॅप काडून दिला खंयची नाला आहा ते. सो आमकां ते पयले आसले ते भाशेन डिसिल्ड करपाक जाय आनी सगळे वॉटरवे जाय ते क्लियर जावपाक जाय. सो आमकां तुमचो हे कामाक तुजो हेल्प जाय पडटलो. तेजे भाशेन आमची रिवर्स साला सांगला ते भाशेन तेजी मेंटेन करपाक जाय. आनी सरान एक कंडिशन घायला सॉफ्टें काम करतलो पूण फार्मींग स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत. कानोळेच्या महागणपती देवस्थानात जाल्ले चोरयेचो तपास लागलो. पोलिसांनी 42 वर्सां पिरायेच्या ओडिशाच्या संतोष कुमार दासाक धरला. पणजी आनी परवरी जाल्ल्या चोरयांनी लेगीत ताचो आस्पाव आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. राज्यांत दिसपट्ट्यो घडणुको घडत आसा. पुलिसांनी दिल्या म्हायती प्रमाण 17 ऑगस्टाक रातयां 2 व्हडल्यो चोरयो जाल्ल्यो.
एके कडेन ATM मशीन फोडिल्ले आनी दुसरे कडेन खांडोळ्याच्या महागणपतीचें देवूळ फोडिल्लें. पुलिसांनी ताका सोमारा धरलो. देवूळ फोडपाक ताणें वापरिल्लीं सगळीं आवतां पुलिसांनी जप्त केल्यात. ह्यान पयलीं ताणें जायते कडेन चोरयो केल्यात. फोंडेचो DYSP CL पाटीलान ते विशीं म्हायती दिली. त्याचं स्टेटमेंट घेतलं आम्ही, कार ज्या मनशान घेऊन येयलो पळय त्याचं स्टेटमेंट घेतलं, तेन्नाच घेतलं आम्ही स्टेटमेंट. आणि यांनी जे इन्स्ट्रुमेंट यूज केले त्यांनी त्या देवळाकडे बाहेर एका जिडेन उडयल्ले ते इन्स्ट्रुमेंट आम्ही अटॅच केले. किती किती यूज केले साहेब? त्यांनी ते एक शॉर्ट लिव्हर यूज केले, 1.5-2 फुटाचे असता, आणि स्क्रू ड्रायव्हर यूज केले. CCTV डिसमेंटल केले त्यांनी, आणि सिमिलर इन्स्ट्रुमेंट त्यांनी पणजेने यूज केला. दॅट इज हिज मोडस. कितले भांगर त्याच्यानंतर एब्स्कॉन्डिंग केली साहेब तो. त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांना आमकां कळून आसलें विथीन दॅट फ्यू डेज तो मेळ्ळो थंय पणजेच मेळ्ळो. त्या तोरेन तो CCTV फुटेजाचेर येयलो. पालेकर PI आसा पणजेचो, त्यांनी फायंड आउट केलो ताका, कित्याक 2010 हो पालेकर हितून आहलो, फोंडा आहलो, तेन्ना तो ओरिसा बी विजीट केली त्यांनी. ही वॉज नोईंग दॅट मोडस ऑपरेंडी ऑफ दीस पर्सन. तो मेळ्ळो. गोंयान रावतालो तो, स्टे आशिल्ली? ना, तो गोंयान रावना आनी घरा कडेन रावना. तो नॉर्मली असोच टुरार आसता. सर कितें 3.5-4 लाखाचे कितें प्रॉपर्टीज. हेच्या वांगडा आनी कोण साथीदार ना? साथीदार ना, हेजे पयलींच्यान एकटोच आसता तो वन मॅन. येता इवन तुका डावट पासून येवचो ना तो जेन्ना देवळान बी येवन बसतलो. सो पॉश रावन टॅक्सी घेवन येवप त्या एरियान आनी मागीर चोरी करून त्याच हितून वचप जसो टुरिस्ट कसो. पोस्ट हॉटेल रावतालो? हॉटेल मिडियम दवरता तो. हॉटेलाचे व्हडले पोस्ट नासता, पूण तेजे पब्लीक जे मागणे आहा पब्लिकांनी त्या देवळा कडेन पूण डावट येवचना अशें इन्शर्ट केल्लो आसता. बरो सुटकेस बी आसता. आतां लोकांक दिसता की हो टुरिस्ट आसतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शेनवारा फोंड्याच्या हालींच उक्तावण केल्ल्या चेंबरांत एका मनशाची कूड उफेताना पळोवपाक मेळ्ळी. कुणेच्या 5 चेंबरांतलो एक आशिल्ल्या चेंबराक लागून WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराचेर खूब टिका जाल्या. वाल्व चेंबर बंद करपा कडेन अधिकाऱ्यांनी आड नदर केल्ली, देखून हो अपघात जालो, ताळावे सांगतात. सरकारान आपलें काम सारकें करूंक नाशिल्ल्यान आर्जीने सरकाराचेर खर टिका केल्या. आरजी फुडारी प्रेमानंद गावडेन ह्या मनशाच्या मरणाक खातें जापसालदार आसा अशें सांगून संबंधिता आड खर कारवाय करची अशें मागलां. अधिकाऱ्यांनी उक्तावण करचे पयलीं वाल्व चेंबर बंद केल्ले जाल्यार अपघात टाळूं येतालो अशें गावडेन सांगलें. चेंबराचें उक्तावण करपी मंत्री सुभाष शिरोडकारान बेगोबेग प्रकरणाची चवकशी करून मेल्ल्या मनशाच्या कुटुंबाक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी आरजीपीन केल्या. आयकात. जे सरकाराचे सुद्धा जे कायद्या प्रमाणे तेजेर झाकण येवपाक आशिल्लें ते घातलेलें ना. म्हणजे इनकम्प्लीट काम जालें आसतना इनॉग्रेशन केलें आनी अशें दिसता तें. म्हणजे कामां सुद्दां गव्हर्मेंटाची वेवस्थीत जावपाक जाय. सो दॅट आतां तो UD जाल्या म्हणजे ताका आतां लिगल हेर्स आसा तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळपाक जाय. सो एक कोणूय मनीस जावं तो फॅमिलीचो एक आधारस्तंभ आसता आनी ताका सोर्स इनकम सोर्स तितलेच आसता. आनी जे आतां तेजे फॅमिली बॅकग्रावंड सगळो हाल्लेलो सेटअप हाल्लेलो आसता त्या फॅमिली बॅकग्रावंडाक खंय तरी आधार मेळपाक जाय. हो आधार सरकारान तांकां वेवस्थीत दिवपाक जाय. UD केली म्हणून जायना, नॅचरल डेथ जालो आनी मागीर बाकीच्यो गजाली कोण करतलो. सो 2 दीस पयलीं बेतोड्या एक इन्सिडेंट जालो. एक चेंबरा एकटो कोण तो आमचो दादलो मनीस थंय डेथ जाल्ले आसा आनी तेजे 2 दीस पयलू जो आमदार आसा, जो लोकल आमदार शिरोडा मतदारसंघाचो, तेणे तो इनॉग्रेट केल्लो. पूण तेणी खंय तरी जे बाबा ते इनॉग्रेट केले तेन्ना वयल्यान कवर जावपाक जाय आशिल्लें, ते कवर जाली ना. हितून रिस्पॉन्सिबल जे आमदार आसा, ते बाकीचे जो सरकार आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा, कॉन्ट्रॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आसा. आयज तो तेणी बंद केल्लो. हो बाबा वयलो कितें कवर केल्लो, आयज तेगे जीव वचपा नासलो. कोणालो असो तो आयज तो जीव वचपा नासलो. पूण आयज जेन्ना आमी हांगा डिटेल्स घेवपाक गेल्ले, पूण हांगा फक्त UD केल्ली आसा खंय. त्याच भागात खड्डे मारलेले आसा, व्हडले व्हडले ट्रेंचीस मारलेले आसा. ह्यो सगळे ओपन जाल्ले कारणान आमचे जे पब्लीक कम्युटर्स आसता, कोण त्या रस्त्यान वयतले आसता, तांकां
जिवाक हानिकारक असता तेन्ना सरकारान हेजेर सुद्दां काम करता आसतना व्यवस्थित लक्ष दिवपाक जाय. मागणी किती आता कित्याक एक नेग्लिजन्स जावन एक नेग्लिजन्स जावन ताका सगळें व्यवस्थित कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. देर आये दुरुस्त आये कुर्टी ताचो अणभव आयलो. कुर्टी फोन लेन हायवेचेर बेकायदेशीरपणान ट्रक पार्क करप्यांनी आपल्या फायद्याक लागून मिडियन म्हटल्यार डिवायडर घालून घेतिल्ले. अपघाताक ते कारण थारताले. हे बेकायदेशीर मिडियन आतां बंद केल्यात. थळाव्यांक थाकाय मेळ्ळ्या. गोवा 365 हो विशय लावन धरिल्लो. कुर्टी 4 पदरी महामार्गार दिसपट्टे येरादारी घोळटा. तशेंच दिसपट्टे आक्सिमेंत लेगीत जाताले. एक्सिडेंटाचे मुखेल कारण म्हळ्यार बेकायदेशीरपणान महामार्गार पार्क करून दवरिल्ले हे ट्रक आसताले. ह्या ट्रकांक लागून निश्पाप लोकांचे बळी लेगीत वताले, खास करून बेकायदेशीर मिडियनांक लागून. पूण आतां हो मुखेल प्रस्न जाग्यार पडिल्ले भितर आसा. मदीं डिवायडर घालून तो बंद केला. आयकात जाणें आवाज काडिल्लो त्या संदीप पारकराचें म्हणणें. आमी सध्या हांगा कुर्टी आसा ज्या जाग्यार हांगा अनऑथरायज मिडियनचो चालू आशिल्लो पळय न्ही, हेजेर हांवें फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 2 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली. सो नेक्स्ट डे डेप्युटी कलेक्टरान ट्राफिकाक लेटर केलें आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घेतलो. ट्राफिकान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिलो की तो मिडियन अनऑथरायज आसा आनी तो बंद करचो, जाका लागून थंय ट्रक पार्किंग जाता आनी एक्सिडंट करून जोन जाल्लो आसा. ते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आनी लेटर डायरेक्शन दिलें नॅशनल हायवे डेप्युटी कलेक्टरान की तो मिडियन परमनंटली तो बंद करचो म्हणून. सध्या आज आमी हांगा पळयता आसतले तो मिडियन सध्या बंद केल्लो आसा. हो परमनंटूय बंद जावपाचो ह्यान फुडें येता ते कांय दिसांनी. सध्या टेम्पररी तेंच्यांनी पॅक करून बंद केल्लो आसा. हांव स्पेशल थँक्स करता आमचे नवीन जे डेप्युटी कलेक्टर येयल्या बाब सिताराम पोपळे, तेणें हार्ड एंड फास्ट इन पब्लीक इंट्रस्ट हे डिसिजन घेतलेलें आसा. खूब खूब थँक्यू तांकां. तशेंच PI आमचे ट्राफिकाचे आसा कृष्णा सिनारी, तेंच्यांनी बीन बऱ्यापैकी रिपोर्ट दिलो, जाका लागून आज खंय तरी हे विशय आज बंद करपाक पावलो. नाजाल्यार इतलीं वर्सां 15-20 वर्सां ट्रक पार्किंग चलतालें पण केन्नाच बंद जाय नाशिल्लें. ताका लागून स्पेशल थँक्स टू डेप्युटी कलेक्टर सिताराम सावळ आनी आमचे PI ट्राफिकाचे कृष्णा सिनार. पायपां सद्या कशें जाला तेंचे कडेन ब्लॉक आसा पळय न्ही, सद्या हायवे कडेन ब्लॉक ना, ताका लागून सद्या तेंच्यांनी पायपां घालून पॅक केल्लें आसा. जर हेजेर कोणें छेडछाड केली, जर कोणें पायपां काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार व्हेरी नेक्स्ट आमी बीन एक्शन घेतले. गोवा 365 खातीर कुर्टीच्यान कृष्णा नायक. कुणय चिकलपायणचो बांद निमणे खीण मेजता. गायत्री मंत्र म्हणपाक लागला. अजापाची गजाल म्हटल्यार कृषी विभागान बांदाचे दुरुस्ते खातीर सबसिडी पास जाल्या, पूण जेन्ना आमकां फंड मेळटलो तेन्ना सबसिडी दितले असो अधिकाऱ्यांनी शारो मारला. सरकार शेतकारांचे बाबतीत कितले गंभीर आसा ताची ही आनीक एक देख. मुख्यमंत्री गोंयचो सर्वांगीण विकास, गोंयची उदरगत अशी व्हडली व्हडली उतरां वापरता. प्रत्यक्षात कृषी खातें शेतकारांक किंमतच दिना. देखीक कुणयचो चिकलपायण बांद जाग्यार जाग्यार खावटेला. तांणी संबंदीत विभागात फंड दिवपाची विनवणी केली. 30 ते 40 लाखांची सबसिडी अपेक्षीत आसा, पूण सरकारान कितें जाप दिल्या आयकात ताच्याच तोंडांतल्यान. हेजें काम जाल्लें आसा गेल्या लास्ट इयराक. गोंयच्या बांद तशें आमी रिसेंटली बांदलां आतां. ते आतां इन्फॉर्म करून ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचें कंप्लीट जालें म्हणून काम. सो ते आतां सबसिडी सुद्दां आमकां सुद्दां सबसिडीचे पयशे जाल्यार आमकां अजून एक सबसिडी आमची हें जावंक ना. पास जावन आसा आनी ते सकयल पेन्शन कितें करता, सबसिडी रिलीज जातली केन्ना, जेन्ना आमचे कडेन फंड एवेलेबल आसतलो तेन्ना एग्रीकल्चर सॅक्टर. आतां तेंचे कडेन फंड ना जाल्यार ते एग्रीकल्चर सॅक्टर चलयता खंयच्यान. म्हणजे आमच्या आतां कमीत कमी 30 ते 40 लाख सुमार आमकां एक्चुली येवंक जाय एक्चुली सबसिडी प्रमाणे. सो ते सुद्दां आमचे पेंडिंगाचेर उरल्यात. आनी आमी कामां करतात, पूण आमीच जाणां कशें करतात ते कामां. आमचे शेतकार करतात, आमकां भरपूर सपोर्ट करता म्हणून आमी ही कामां करूंक पावतात. त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता ती सबसिडी आमच्यो ज्यो आसा त्यो बेगीचे बेगीन रिलीज करच्यो, कित्याक आमकांय बीन लोकांक पयशे दिवपाक जाय, तेंचे रिणां आहा तीवूय करपाक जाय. थळावो आमदार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान सांगले, ह्या बांदाच्या कामाची 2 कोटीची निविदा काडल्या. जाणी आदींच पयशे मोडल्यात तांकां त्या निधींतल्यान पयशे मेळटले अशेंय ताणें सांगले. आयकात सुदीन ढवळीकाराक. चिकलपायण ह्या बांदाचें काम आज पूर्ण जावन परत एकदां ताचें टेंडर जालां. ह्या वर्साच्या खाण्याचें जवळ जवळ 2 कोटी वयर हें टेंडर पास जाल्लें आसा. तातूंतले सादारण 42 लाख रुपया शेतकरी संघटनेक वतले. 30% ऑफ द टोटल व्हॅल्यू ऑफ द अमावंट वील गो टू द शेतकरी संघटना. आणि त्या नंतर जे कोणी पयशे मोडल्या त्या पयशांत एक्सेप्ट सुदीन ढवळीकार आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तो पयशे परत घेना.
बाकीच्यांचे पैसे शेतकरी संघटनेमार्फत आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत परत दिले गेले वतले आणि जे प्रॉफिट येता ते त्यांचे भितर ते वाटून घेतले. गोवा 365 खातीर कुणयच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येते येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचो दिंडी उत्सव फुडल्या वर्सा सावन राज्य उत्सव म्हूण घोशीत करतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयतारा सांगले. सांस्कृतीक पर्यटनाची उदरगत करपाक जाय जाल्यार राज्यांतले विविध उत्सव राज्य उत्सव म्हूण जाहीर करपाक जाय अशेंय विधान ताणें केलें. पळयात. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय पणजे गोंय आणि श्री दामबाबाले गोडे सांस्कृतिक मंडळ मडगांव हांचे जोड पालवान मडगांवां आयतारा भव्य दिव्य दिंडी उत्सव घडोवन हाडलो. या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. दिंडी उत्सवाच्या निमतान मडगांवां हरी मंदिराच्या वाठारांत राज्य पावंड्यावयली आकाशदिवो आनी रांगोळी सर्त घडोवन हाडली. तशेंच वेगवेगळ्या पंगडांनी दिंडी घालून आपली कला सादर केली. राज्याचे जायते उत्सव राज्य उत्सव म्हूण घोशीत जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. आयकात. टुरिझम आमी जर डेव्हलप करते आसत जाल्यार राज्यांतले विविध उत्सव स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाची गरज आसा. ह्या फावटी एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हे बी भारतीय जनता पार्टीन आमच्या बरोबर सरकारान आसात. त्यांचोय कंटिन्युअसली डिमांड आसलो बट फाटल्या वर्सा थोडोसो फॉलोअप व्यवस्थीत जायनासल्या कारणान उरलो. ह्या फावटी तांच्यांनी म्हाका रिमांयडूय केल्ली बट ते शॉर्ट स्पॅनान ते पॉसिबल जालें ना. आतां तेय कंटिन्युअसली म्हणजे फॉलोअप करून म्हणजे फुडल्या वर्साची ताका प्रोसिजर उरता एक्चुली तो डिक्लेअर करपा खातीर म्हणजे आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान आनी टुरिझम डिपार्टमेंट ह्या दोना पैकी एका डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी तो डिक्लेअर करता आनी दोनूय डिपार्टमेंट म्हणजे आतां त्रिपुरारी पौर्णिमा दोनूय डिपार्टमेंटां कंबायन करून तेजेर काम करून तांकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फायनान्शियल उत्सव साजरो करपा खातीर दिता. सो तो उत्सव तेंच्यांनीच करपाचो आसता दुसरो आमी इनवॉल्व जायना. फक्त ताका फायनान्शियल सपोर्ट जो आसता हो सातत्यान करता. निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या वर्सा आमी ह्या उत्सवाक जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय पळय तो बाब दिगंबर कामत हे फॉलोअप करून आनी हांव सरकाराच्या वतीन तो जाता तितल्या बेगीन तो करून घेता. विचारून अंतर शोधून पहा मग तू विचारून अंतर शोधून पहा मग तो परमानंद आम्ही आनंद रे 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 सातवा राम आठवा हो वेळा आठवा हो वेळा आठवा हो वेळा गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. श्रीलंका क्रिकेट मंडळाचे कार्यकारी समितीन राष्ट्रीय खेळगडो धनुष्का गुनाथिलकाक सगळ्या खेळांतल्यान निलंबित करपाचो निर्णय घेतला. कसल्याच खेळा खातीर ताची निवड जावची ना. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डान सोमारा जाहीर केले. ऑस्ट्रेलिया स्टार बॅट्समॅनाक अटक करून लैंगीक अत्याचाराचे आरोप केल्या उपरांत ही कारवाय जाल्या. T20 विश्वचषकात राष्ट्रीय पंगड इंग्लंडाक हारल्या उपरांत कांय वरां उपरांत आयतारा पुलिसांनी धनुष्काक अटक करून आरोपपत्र दाखल केलें. धनुष्काचेर लैंगीक अत्याचाराचे 4 गुन्यांवांचे आरोप जाले उपरांत जामीन मागपा खातीर सोमारा सिडनीच्या न्यायालयांत व्हिडिओ लिंका वरवीं हाजीर जालो. फकत आपली वळख नक्की करपा खातीर उलयल्ल्या धनुष्काक डावनिंग सेंटर थळाव्या न्यायालयातल्या पड्ड्यार दाखयलो. बॅटराचो वकील आनंद अमरनाथान आपूण 31 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्या खातीर जामीन मागतलो अशें सांगलां. जामीन अर्जाचेर सुनावणी जावचे आदीं मॅजिस्ट्रेट रॉबर्ट विल्यमसन खटलो थोडक्यात तहकूब केलो.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या कांय दिसाचे गरमी उपरांत फुडल्या 48 वरांक उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव जावन हवामान थंड उरतले. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पळयात. 12 तारखेमेरेन हवामान सुके उरतले जाल्यार वातावरणात गरमी आनी दमट हवामान अनुभवपाक मेळटले. 8 आनी 9 तारखेर फांतोडेर दव पडटलो. तशेंच सकाळच्या वेळार थंड वारें व्हांवतलें आनी मळब नितळ उरतलें. मंगळारा सांजवेळार उणें तापमान 21 डिग्री जावन दनपारचें गरमे पासत थाकाय दीत हवामान थंड उरतलें. चडाव तापमान 34 डिग्री जातलें. फुडल्या 5 दिसांक बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 12 तारखेमेरेन सुकें हवामान. फुडल्या 48 वरांक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. मंगळारा सकाळीं कांय वाठारांनी दव. चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa360.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.